कितकी एक्चुअल आउटलेट्स इफेक्ट जाता हाचो नंबर आमकां कळपा खातीर आमी एक 12 मेंबर कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. म्हणजे वी हॅव हॅड 12 तालुका इंचार्जीस, म्हणजे 12 तालुकांनी एक इंचार्ज आमी अपॉयंट केल्लो आसा. सो येणाऱ्या आठवड्याभरान आमी जितकीं शॉपां हाजेर इफेक्ट जाता हाचो आमकां फिगर्स मेळटले. तशेंच आमी एक डिसायड केलां की जी बार एंड रेस्टॉरंट एसोसिएशन आसा, बार्देस बार एंड रेस्टॉरंट्स ओनर्स एसोसिएशन, तशेंच ऑल गोवा हॉटेल एंड रेस्टॉरंट ओनर्स एसोसिएशन आसा, हांचे कडेन येणाऱ्या 2-3 दिसांक आमच्यो मिटींग्स जातल्यो. आनी सगळ्यांनी एकठांय जावन प्रत्येक गोंयकारान कसो हो विशय हाताळपाचो हाचो आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो. गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन वील स्टँड बाय एवरी गोवन हू इज लुजींग बिजनस इन दीस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. ही जी ऑर्डर दिल्ली आसा सुप्रीम कोर्टान हो सामको एक लिकर ट्रेडीचेर आनी गोंयकाराचेर एक अन्याय जाल्लो आसा. कित्याक एक रोड एक्सिडंट जाता हें रिजन दिवन सामकीच आमची ट्रेड बंद करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. म्हाका दिसता जो ट्रकवालो किंवा कोण व्हेहिकलवालो जो गाडी चलयता आनी तो पिवन गाडी चलयता, म्हाका दिसता तो पिवचो न्ही. हें काम आसता पुलिसाचें किंवा RTO ऑफिशल्सांचें. कित्याक तेच तांच्या ड्रायव्हरांची लायसनां रिन्यू करता, तेच तांचे बॅच रिन्यू करता. आनी हायवेचेर मॉनिटरींग करपाचें काम म्हाका दिसता पुलिसांचें आसता. सो हो विचार लक्षांत घेनासतना तांच्यांनी डायरेक्ट ट्रेडूच बंद करया अशें हें जें डिसिजन घेतलां हें सामकें चुकीचें आसा. विथ द लिकर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रा, सो दे आर ऑलरेडी इन टच विथ अस. सो प्रॉब्ली इन दीस कमिंग 15-20 days we will be meeting the associations of other states as well. We will get in touch with them and probably even discuss on what they are doing. But I am hopeful the good government will be in place in Goa and definitely they are going to help the liquor trade in Goa. So हे भितरले रस्ते जर डिनोटिफाय केले जाल्यारूय खुबशी रिलीफ मेळटली. सो वीच द एक्चुअल स्टेट गव्हर्मेंट कॅन डू. हांव मागता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टा कडेन की आमकां कितें तरी रिलीफ दिवची आनी ही रिलीफ मेळपा खातीर जो आतां कोणाचो गव्हर्मेंट फॉर्म जातलो हांच्यांनी आमची केस सारकी बऱ्या रितीन थंय सुप्रीम कोर्टान रिप्रेझेंट करची म्हणून ही आमची मागणी आसा. सो डेफिनेटली आर हँड्स ऑल्सो आर टायड टील ऑलमोस्ट अरावंड 11th March तसो रिजल्ट जातलो आनी मागीर नॅक्स्ट गव्हर्मेंट फॉर्म जातलो. आमी हाजेर आनी कांय व्हडलेंशें करूंक शकचे ना. बट आमची विनंती आसतली सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांकूय की हो पॉलिटिसायज करपाचो विशय न्ही. प्लीज डू नॉट पॉलिटिसायज इट. सगळ्यांनी आतां एक डिस्कशन केलें आनी सुप्रीम कोर्टाचो जो हो डिसिजन आसा हो आमकां मान्य ना. हाजेर आमकां एक रिलीफ दिवची म्हणून आमचो एक डिमांड आसतलो. आनी एज वी हॅव जस्ट गॉन फॉर इलेक्शन्स हांगा गव्हर्मेंटूय येता जो फॉर्म जावपा खातीर टायम आसा. सो सरकारा कडेन आमची मागणी आसतली की हाजेर कितें ना कितें सोल्युशन काडचें आनी ट्रेड वाचयची म्हणून. नाजाल्यार एक आमी आतां स्टडी केला रेस्टॉरंट्स आनी सगळीं वायन शॉप्स मेळून एक ऑलमोस्ट 4 lakh+ पीपल ऑफ गोवा वील बी इफेक्टेड बाय दीस जजमेंट. हायवेज जे आतां हायवेजाचेर वायन शॉप्स बंद करपाचो जें डिसिजन घेतलां म्हाका दिसता हाजेर आमकां रिलीफ मेळना जाल्यार आमकांच खंय तरी हायवेचेर येवन हायवेज बंद करचो पडटलो.